एरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप 17वो अध्याय 5व्या वाक्यतावन 8वें वाक्य. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशाच्या सत्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीस सर्वेस्परांतावन पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावन तसलो मनीस आरण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यारय ताचो परिणाम तो बगिना. कित्याक अराण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्त करिना त्या खरे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी व्हळांत आपलीं पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताचीं पानां सदांच पाचवीं. सुके दाडेच्या वर्सा ताका परवा ना आनी फळां दिल्या बगार तो केदींच रावना. देवाचें उतार हें. देवाची ओडपकार. सुमया जिसू, ह्या वेळार जें कितें आमी उतार नियाळटा, सुमया तुजें तें उतार सारक्या रितीन नियाळ करूंक आमकां कृपा दी. पवित्र आत्म्याचे सकत म्हज्या मुखांत्र तें वळोवन दी सुमया. तच प्रमाणे आयकतल्या हर एकल्यांक सुमया तुजी सकत थंयसर वळोवन दी आनी सर तरेच्या पिड्येंतलें बंदपासांतलें हर एकल्याक सुटका लाभशें आनी आशिर्वाद जायशें कर सुमया. आमेन. आयच्या दिसा आमी नियाळचो विशय जावन आसा, खंयसर आमकां लायला. वेर आय एम प्लांटड. वा जर तर एक आमचें जिवीत एक रूख म्हणून आमी चिंतलें जाल्यार म्हजो जिवीत म्हणलो रूख खंयसर तो लायला. आनी अशें आमी चिंतप आटयता आसतना आमकां भोगूंक पुरो म्हजो जिवीत म्हणलें हो रूख हांव मंगळुरांत म्हाका हांगासर लायला. आनेकलो म्हणूंक पुरो म्हाका बंटवळान लायला. आनेकलो म्हणूंक पुरो म्हाका बॉम्बे लायला. आनेकलो म्हणूंक पुरो म्हाका दुबय लायला, या इंग्लंडान लायला, अमेरिकान लायला. हर एकल्यांक एक एका जाग्यार म्हजें जिवीत म्हणलो रूख आसा म्हणून भोगूंक पुरो. आनी थोड्यांक भोगूंक पुरो हांव एका ल्हानशा कामार आसा. जर तर हांव शिकिल्लो जाल्यार हांव खंयसर वचून पावतो. आज हांव एका ल्हानशा जाग्यार आसा, ल्हानशा एका कामार आसा. शिकिल्लो तर खंयसर तो व्हडलें एक जिवीत म्हाका मेळटा, खंयसर वचून पावतो. या इल्ली म्हाका बरी सवय आसली जाल्यार हांव खंयसर पावती म्हणलें चिंतप. वा आनी थोड्यांक जर तर म्हाका कुटुंब असो इल्लो सपोर्ट आसलो जाल्यार हांव खंयसर पावता, खंयसर म्हजें जिवीत वचून पावतें. हांव एक व्हडलो बिजनसमॅन जातो म्हणलें एका तराचें चिंतप आसूंक पुरो. आनी थोड्यांक भोगूंक पुरो जर तर म्हाका भलायकी आसली जाल्यार हांव खंयच तेंगी करनासतलो. तरणाटपण म्हजेर आसलें जाल्यार हांव इल्लो आतां प्राय जाल्या. चिक्के तरणाटपण आसलें जाल्यार हांव खंयसर वचून पावून कितेंशें करता आसलो. वा एका लायक म्हणूंक पुरो जर तर हांव एक धर्मीक जाल्लो जाल्यार हांव अशें करता आसलो. जर तर एक धर्मीक म्हणूंक पुरो एका मुखेली जाल्लो जाल्यार हांव अशें करता आसलो. हांव खंयसर आसा, प्रस्तुत हांव खंयसर आसा मनशाक हर एकल्या व्यक्तीक चिंत आसतना आनीकच हांव ह्या जाग्यार लायिल्लो तर, म्हाका जर तर ह्या जाग्यार लायिल्लो तर हांव आनीकय चड फळां बरी जावन आसतलो. पूण आतां हांव ह्या जाग्यार आसा, हांव कितें करूं म्हणलें आमच्या सबारांक भोगूंक पुरो, सबारांक भोगूंक पुरो. थोडे फावटी आमी काजार जावन घेता. थंयसर काजार जाल्ल्या कडेन देवा म्हाका हें घराणें मेळ्ळें गी, देवा म्हाका हो नवरो मेळ्ळो गी, देवा म्हाका ही बायल मेळ्ळी गी, हाचे वरी अशें जालो. जर तर म्हाका बरो नवरो मेळ्ळो जाल्यार म्हजें जिवन कशें जाता आसलें कोणा. जर तर म्हाका बरी बायल मेळ्ळी जाल्यार म्हजें जिवन कितल्या वयर पावता आसलें कोणा. हांव खंयसर पावतो आसलो कोणा. असलें एक चिंताप सबारांक आमकां भोगता मोगाच्यान. पूण असलें गरजेचें न्ही. पवित्र पुस्तक म्हणटा तुका खंयसर लायला
थंयसर त्या कितें अस्कत काय आसा ताका तुवें चिंता पो या खन करी जाय म्हणून ना. बघा रे, हांवें आनी तुवें खन करी जाय आसली म्हजें जिवीत म्हणलो रूख उदकाच्या देगेर लायला गी या मारुभूंयत लायला. म्हजो जिवीत म्हणलो रूख खंयसर आसा. आयच्या वासाप आमी पळयलें जाल्यार एक सांगता, जर तर तूं मनशाचेर पातळी दवरताय, सर्वेस्पराच्या देवात हांव तुजें काळीज पयस आसा, तूं आरण म्हळ्यार एका मारुभूंयत आसच्या एका झिलकुटा बरी, एका बोल्या बरी, एका मारुभूंयत बोल्या आल्या काले आसा, टप्प करून ओडटना पटाक्कन पडटा. वा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो व्यक्ती या ताचेर फात येवन जिवनसो व्यक्ती आनी तो जावन आसा उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा भशेन आनी वळांत आपली पाळ आरोंबल्ल्या तातल्या एका बळादीक एका रुखा सारकें म्हूण सांगता. आनी कित्याक म्हूण हो पळयत पुस्तकांत हाच्या वाक्यान आमी पळयता, जर तर सर्वेस्पराचेर विश्वासून तुजें जिवीत असो रूख लायलाय जाल्यार आनी त्या सर्वेस्पराच्या जिविताच्या उदकाची जर तुज्या जिविताक येता जाल्यार तुजें जिवन कश्ट येत आसतना म्हळ्यार गरमी, हांगा म्हणून बरयलां, गरमी येत आसतना तुका कांय भिरांत ना. खंयच्याय घराण्याक तूं वचून पाव, खंयच्याय एका ल्हानशा कामार राव, खंयच्याय एका स्थितीर तुजें परिस्थिती आसूं दी, तुका कांय भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पराचेर तूं विश्वास दवरताय आनी ताची जर तुका राखता आनी सांबाळटा. आनी म्हणटा ती सुखेदळेच्या वर्सां ताका परवा ना. सगळ्यांनी आर्थीक संकश्ट आसूं पुरो तरी पूण म्हाका आनी तुका जर तर सर्वेस्पराच्या त्या झरीच्या देगेक म्हजो आनी तुजो रूख लायला जाल्यार, म्हजो आनी तुजें जिवीत आसा जाल्यार सगळ्यांनी सुखी धाड जाल्यार म्हाका आनी तुका बेना. सगळ्यांनी अव्यवस्था आसता तरी म्हाका आनी तुका बेना. कित्याक सर्वेस्पराच्या झरीच्या कुशीन म्हाका आनी तुका लायला. पळय पुस्तक म्हणटा, असलो रूख फळां दिनासतना केदींच रावना. असलो रूख म्हळ्यार जिविताच्या झरीच्या देगेक असो रूख, जिविताच्या झरीच्या देगेक आसचें म्हजें आनी तुजें जिवीत सदांच फळां दिवचो रूख जावन आसा. हर एक दीस बरीं फळां. आनी एकल्याक एक सादो उपयोग जावचो असलो व्यक्ती, आनी एकल्याक एक बरेंपण करचो व्यक्ती, आनी एकल्याक एक खुशी दिवचो असलो व्यक्ती म्हजे मुखांतर बरें समाधान, बरें शांती आनी बरेंपण म्हजे भावन वळोवंक शकता. आनी त्या खातीर आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत मुस्तुबटी आमकां सर्वेस्परा देवान सांगलां तरी ताच्या विश्वासून जी येसय. आवडल पाद्र्यापान आराधन करता आसतना सांगलें कशें ते एक्सिडेंट जाल्ल्या व्यक्तींक तरणाट्या चल्याक आनी चलयेक सर्वेस्पर देवाचे ते उजवाड या बरें ध्वंस केल्लो एक व्यक्ती येवन आपडल्यान तो गूण जालें. त्याच प्रमाणे जिवितांत सर्वेस्पराच्या देवाचेर विश्वास दवर जायतें बरें म्हण करता. जर तर तो डॉक्टराचेर विश्वास दवरलें जाल्यार थंयसर कितेंच करूंक शकना. वडील पाद्र्यापान सांगल्या त्या उदाहरणान एक साक्षीन कितें जालां, थंयसर डॉक्टर म्हणटात ना तो निर्जीव जाला, ती मेल्या, स्त्री मेल्या, पूण सर्वेस्पराची जर येवन म्हणटा ताका गूण करता आनी म्हणटा ती स्त्री जीव आसा. हांव आनी तूं मुस्तुबटी मोगाच्या न्हू ह्या जिवितांत जिवन आसतना जावंक करो आमी आमच्या कुडीच्या बोळाचेर वंदून आसा. जावंक करो आमी आमकांच्या विविध प्रभावांचेर हांव आनी तूं वंदून आसा. जावंक करो आमी आमचेर आसच्या दुडवाच्या संपत्तीच्या सत्तेचेर हांव आनी तूं वंदून आसा. जावंक करो आमी इतर मनशाच्या बळाचेर, म्हाका तो मनीस आसा न्हय कांय तोंदरे ना, म्हाका वो एक आसा न्हय व्यक्ती ही आसा न्हय कांयच तोंदरे ना, आनीक व्यक्तीच्या बळाचेर वंदून ह्या समाजांत साबार लोक जियोचे हांव आनी तूं पळयता. आनी हांव आनी तुवें त्या वर्गांत आसूंक पुरो. त्या देखून आयच्या दिसा हांवें तुवें नियाळ करचो विशय जावन आसा वेर आय एम प्लांटड. हांव खंयसर म्हाका आनी तुका हांगासर लायलां म्हणलें एक चिंता आज आमी चिंतून आसा. पवित्र पुस्तकांत एक दोन उदाहरण दिवचें तर जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयता थंयसर जेरेमिया प्रवादी सांगता त्या रायाक तो सांगता 32 अध्यायांत सर्वेस्पर अशें म्हणटा
हे शहर करेन्स बाबिलोनाच्या रायाच्या सैन्याच्या हातान पडतलें आनी तो तें स्वाधीन करतलो. फुडाऱ्यानी रायाक म्हळें, ह्या जेरेमियाचेर उरल्या लिडर्स म्हणटात, ह्या मनशाक जिवीश मारूंक जाय, कित्याक तो ह्या शहरान उरलेल्या सैनिकांक आनी सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून तांचे धैर्य सुकयता. परजेचें बरेंपण ताका नाका, तांचो नाश जायचो. पळया, जेरेमिया प्रवादी सांगता, तुमी झुजाक वचनाकात, शरण जाया आनी तुमकां बरेंपण लाभता. आनी थंयसर आसले म्हणटात, हो कितें उलयता, आमी इतले सक्ते वंतो, आमी इतले बळादीक व्यक्ती, आनी हो अशें उलयल्ले वरवीं आमकां मनशांक कांगाल करता. आमचें सकत म्हळ्यार कितें? हो म्हणटा सर्वेस्पर अशें सांगता म्हणून. सर्वेस्पर तशें सांगून दी, मुझें आमचें इतलें बळ आसा, आमी खंडीत जावनी जैते वन जावंक साध्य आसा. आनी जेदेकिया रायाक जेरेमिया म्हणटा, आज्ञेळें वाक्यान आमी पळयता, जेरेमियान जेदेकियाक सांगलें, धडभराचो सर्वेस्पर इस्रायल असो देव अशें म्हणटा, बाबिलोनाच्या रायाच्या सेनाधिपतींक शरण विशीं जाल्यार तूं तुजो जीव वाटयतलय, उज्यान ह्या शहराचें भस्म जावचें ना, आनी तूं तुज्या कुटुंबा सवें वाचतलय. पूण तूं बाबिलोनाच्या रायाच्या सेनापतींक शरण वचनासतना रावशी जाल्यार हें शहर कालदेगारांच्या हातांक पडटलें आनी त्या उज्यान तांचें भस्म करतलें, आनी तूं तांच्या हातांतलो सुकोवन घेवंक शकचो न्हय. त्या वेळा इतलें सांगता आसतना जेदेकिया राय म्हणटा, ना ना ना, म्हाका तशें करूंक जायना. म्हजो लोक म्हणटा हें झुजाचें म्हणून म्हाका तशें भिन दिसता, म्हजें ना म्हणे करूंक जावचें ना म्हणटा. आनी उपरांत आमी थंयसर पळयता, जेरेमिया प्रवादी ताका सांगता, जेदेकिया रायक म्हणटा, जर तर तूं शरण जायनासतना रावशी जाल्यार सर्वेस्परान म्हाका उगडाप केला त्या भाशेन घडटलें. ताणें म्हाका हें दृश्य पळोवंक दिलें. जुदाच्या रायाच्या रावळेरान उरल्या सगळ्या स्त्रियांक बाबिलोनाच्या रायाचे सेनाधिपती सरशी हाडटले आनी तुजी अशी निंदा करतले आनी विविध संगती थंयसर सांगता. पूण जेदेकिया राय ताका आयकूंक तयार ना. सर्वेस्पर देव कितेंय सांगून दी, म्हजे कडेन जें व्हडलें सैन आसा, हांवें कित्याक झुजाच, हांवें कित्याक सलवा जाय, हांवें कित्याक ओपोवन घे जाय, म्हजे कडेन सैन आसा, आमी झुजतले. हांव कित्याक उरले सर सांगतात, आमी झुजता म्हणटात आनी तर झुजया. आनी आखरेक कितें जाता, 39 अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार 6वें वाक्य म्हणटा, बाबिलोनाच्या रायान जेदेकियाच्या पुतांक रिब्लान ताच्या दोळ्या मुखार जिवेशी मारयलें आनी जुदाच्या सगळ्या प्रमुख मनशाचो संवार करेलो. उपरांत ताणें जेदेकियाचे दोळे कुंकून काडयले आनी ताका सांकळींनी बांदून बाबिलोनाक व्हरून लायलो. खंयसर पावलें मोगाचें न्हू, मनशाच्या बळाचेर आपणें पातयली ती सकत खंयसर पावली. सर्वेस्परान स्पश्ट तरान सांगलें, हळे तूं वचनाका, येताय तर तूं समाज सांग शिरकाताय. मनीस म्हणा लागले, ना हांव म्हजें तें आमचें तें सकत आसा, हें जें व्हडलें सैन आसा, आमी झुजतले. हांव खंयसर वचून पावलें, खंयसर वचून पावलें. आज सगळ्या संवसारांत कोरोना पिडा म्हूण सांगतात. जाय तितलीं बळिश्ठ राष्ट्रां ह्या संवसारार आसात. जाय तितलीं सैना, जाय तितलें बॉम्ब, जाय तितलें आर्थीक ग्रेसगाय, जाय तितलें मुंदोरसिल्लें विज्ञान आसा. तरी पूण एका ह्या पिडेक आजुनूय नियंत्रण करूंक जाताच ना. कालच्या थोड्या दिसांचे 2-3 दिसांच्या आदल्या पेपरान हांवें पळयता, युरोप कंट्रीन परत कंप्लीट बंद केला, म्हयन्या गटल्यान बंद केला. कित्याक असाध्य इतलें सगळें बळ आसा तरी, सगळें तांचे कडेन सकत आसा जाल्यार कितेंच करूंक तांकां जाताच ना. असाध्य जावन ते म्हणटात आमी फुल्ल लॉकडावन करता. कित्याक आमचे कडल्यान बॉम्ब आसूंक पुरो, आमचे कडल्यान व्हडले मिशिनां आसूंक पुरो, तें आसूंक पुरो, हें आसूंक पुरो, तरी पूण आमकां हे पिडा, ह्या ल्हानशे क्रिमितावन आयिल्ले पिडाक आमकां ताचे थंय सुजोवंक साध्य ना. सर्वेस्परान मात्र जीव राखूंक साध्य आसा. आमी पळयलां, भारत देशान जावंक पुरो, इतर राष्ट्रांत जावंक पुरो, व्हडले मिनिस्टर, जाय तितले तांकां अधिकार आशिल्लो, जाय तितले पयशे आशिल्ले, व्हडले हॉस्पिटल आशिल्लो, बेस्ट ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स आशिल्ले, बेस्ट ऑफ बेस्ट हॉस्पिटलां आशिल्लीं, तरी पूण तांचो जीव राखूंक जायना, जावंक साध्य जावना. पूण एक सामान्य व्यक्ती असलक्त सन्निवेशान वेंटिलेटर केल्ले जायतले जण बचाव जावन भायर येयले. कित्याक तांणी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो. मोगाच्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो. आनी एक उदाहरण हांव तुमकां सांगता. रायांच्या 2ऱ्या पुस्तकांत थंयसर 7व्या अध्यायांत थंयसर एक बरें गणित आसा. थंयसर त्या गणित कशें म्हणटा की थंय
आरामांच्या राय बेनादादानं सामार्याचेर संपूर्णपणान दाड घाल्ली आनी ह्या आक्रमणावरवीं सामार्यांत इतलो कठीण दुकोळ पडलो की मनशाक खावंक जेवंक कांय ना. खंय मिसर ना म्हळ्यार तो इस्रायलाचो राय तो शारान सोलोन येता आसतना एक स्त्री धांवून येवन म्हणटा, राया राया म्हाका न्याय करून दी, आमकां खावंक नातलें देखून ह्या स्त्रीयेन म्हजे कडेन ओप्पंद केलें, आज तुज्या भुरग्याक जिवेशी मारून आज आमी खाया, फाल्यां म्हज्या भुरग्याक आमी खाया. आनी हांवें फातयलें आनी ह्या खातीर हांवें म्हज्या भुरग्याक जिवेशी मारून आमी दोगांनी दादोशिकन केलें. पूण आज ती म्हणटा म्हज्या पुताक हांव जिवेशी मारूंक तयार ना, त्या पुताक तुका खावंक दिना. हें आयकल्लेंच राय एकदम ददेस्पर जाता. असली परिस्थिती कशी उपजाली म्हणटा आनी तो गोणये वस्तूर घालता आनी म्हणटा तो एलिशा खंयसर आसल्यार आयच्या दिसा भितर ताची तकलीस काडटा. एलिशा म्हळ्यार सर्वेस्परा देवाचो तो प्रवाद. आनी तो म्हणटा वो राय म्हणटा या एलिशा तो प्रवादी आसा न्ही ताजी तकली आयच्या राती भितर ताचो आसा जाल्यार म्हाका सर्वेस्पर देव निश्ठुरांतली निश्ठूर शिक्षा दिवं. आनी अशें म्हणून वो राय त्या एलिशा प्रवादी मुखार येता. आनी एलिशा आनेक कडेन उलोवन आसतनाच तो राय येता आनी ताणें म्हळें, रायान एलिशाक म्हळें, हें वायट सर्वेस्परान धाडलां, असले पुरा बंदड, सामारेचेर बंदड, मनशान खंयचे दसलो आर्थीक दुबळेकाय, असले बंदड सर्वेस्परान धाडलां. हांवें सर्वेस्पराचेर आनी कित्याक विश्वास दवरूंक जाय? एक महान सवाल आज आमच्या समाजांत आमच्या बोवारी हर एकल्यानी विचारचे सवाल जावन आसा, इतलें पुरो जावन आसा. हांवें सर्वेस्पराचेर कित्याक विश्वास दवरूंक जाय? तुवें सांगसो देव खंयसर आसा, खंयसर तुजो देव आसा, खंयसर आसा तो देव? तूं म्हणटा थंय आसा हें आसा, हांगा पळय मनशाक मनीस खाता, लढाय करतात, भुरग्याक मारन जिवशी मारन, एक आवय खाता तर आमी जाणाव एक भुरग्या खातीर आवय कितें जाल्यार आपणें खाळीस दिवंक तयार. आनी असले खाळीस समेत आज त्या भुरग्याक जिवेशी मान खाता जाल्यार सर्वेस्पर देव खंयसर आसा? आनी एलिशा त्या वेळार म्हणटा, हें वाक्य भोव गरजेचें मोगाचें ना. एलिशा म्हणटा, एलिशान म्हळें सर्वेस्पराचें उतार आयका. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, फाल्यां सकाळीं ह्याच वेळार सामार्याच्या दरवट्या लागीं एक माप पीठ 1 शेकलाक मेळटलें आनी 2 मापां जव 1 शेकलाक मेळटलो. तितल्या उण्या दरेक जाय पुरते फाल्यां सकाळीं. आज तूं म्हणटाय हांगा सगळो दुखोल पडला, कितेंच करूंक साध्य ना, मनीस आपल्या भुरग्याकच जिवशीमान खंयच्या तरी परिस्थितीक पावला म्हणटाय. पूण सर्वेस्पर म्हणटा फाल्यांच्या दिसा सकाळीं इतलें खाण जेवण मेळटलें गे, धर्माक म्हणल्यार बरें थंयसर दितलें. आनी हें आयकल्लो राय असो सरदार कितें म्हणटा, राय पूण सरदारान दुसरें वाक्य म्हणटा, सरदारान जाच्या बावळ्याक राय तिंकून आसलो देवाच्या मनशाक म्हळें, सर्वेस्परान मोळपाची जनेलां उक्तीं गेल्यार अशें घडोवंक साध्यच ना. कितें म्हणटा तो सरदार? तो कितें पातयेवन आसा? ताच्या बोळाचेर पातयेवन आसा, सन्निवेशाचेर पातयेवन आसा, ताच्या बोवारी आसच्या प्राभावाचेर पातयेवन आसा. आनी तो म्हणटा, हे देवाच्या मनशा तूं कितें सांगताय? सगळीं सर्वेस्पर देवान आकाशाचीं जनेलां उक्तीं गेल्यार बागलां उक्तीं गेल्यार साध्यच ना. आनी सर्वेस्पराचो सेवक एलिशा म्हणटा, देवाच्या मनशा एलिशान जाप दिली, हे तुज्याच दोळ्यांनी हें तूं देखतलें, पूण तांतलें खावंक तुज्यान जावचें ना. एलिशा म्हणटा, तूं बरोसो दवरनाय न्ही गे, तरी पूण तूं देखतलें हें, पूण तुका खावंक मेळचें ना. कित्याक खावंक मेळना? सर्वेस्परा देवाचेर तुवें विश्वास दवरूंक जाय. तूं विश्वास दवरताय ह्या आसता आसच्या परिस्थितीचेर. आनी आमी पळयता 7व्या अध्यायांत, दुसऱ्या रायाच्या 7व्या अध्यायान थंयसर रातीक सर्वेस्परो असलो एक आवाज करता की आरामगाराचे सैनीक चिंतात ह्या जे रायान
कोणाकय बऱ्याक सैन हाडला आनी आमकां जिवीशी मारतात म्हणून ते भियान धांवतात. आमी पळयता 7व्या अध्यायान 6वें वाक्य, सर्वेस्परान आरामगाराच्या शिबिरांत रथ आनी घोड्या सवें आयिल्ल्या ओडेका सैन्याचो आवाज आयकसो केलो आनी ते आपणा इतल्याक चिंतूंक लागले. इस्रायलाच्या रायान हित्तींताच्या रायांक आनी इजिप्ताच्या रायांक आमचे विरोध झुजोवंक भाड्याक हाडल्यात. देखून ते धरणीर काळोख पडटना आपले तंबू, घोडे, गाडवां आनी सगळें शिबीर आसा तशें सोडून आपलो जीव रक्षे खातीर पळोवन धांवले. सगळें व्हडलें गटमूट सैन, सगळें गटमूट सैन ज्यूसून वांसोन बीक मागता म्हणून ते धांवले. कोणी सैन आयले? खंयचोय सैन ना. कितें जालें? सर्वेस्परा देवान आवाज थंयसर आसा कशें केलो, तांच्या कानाक आवाज आयकलो, ते दुस्मान सैन फोडून धांवले. आनी धांवतना कितें जालें? हांगासर कोणी नात. आनी थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा कोर्तकार थंयसर आसले, कशें आमी मरता न्ही गे आमी थंयसर म्हणून तांच्या टेंटाक या म्हणून थंयसर येता आसतना तांकां जाय तितलें खावंक मेळटा, जाय तितलें लुटतात. आनी ते येवन आखरेक म्हणटात आमी कांय सूख करता कोण ना, रायाक आमी कळसून तिडसून जें बरें, आनी ते रायाक तिडशिता. आनी रायाक तिडशितना राय पतयना, हें कशें जावचें म्हणून तो गुप्तचरांक धाडटा. आनी गुप्तचरांक धाडटा आसतना हें कितें आसा थंयसर सगळें ते पुरा सैन धांवलां, जाय पुरतें खाण जेवण आसा. आनी अकरेक 7व्या अध्यायांत 11वें वाक्य म्हणटात अशें, 16वें वाक्य म्हणटा, लोकान वचून आरामगारांचें शिबीर लोटलें तेन्ना सर्वेस्परान सांगल्या प्रमाणे 1 माप पीठ एका शेकेलाक मेळ्ळें आनी 2 मापांचो एका शेकेलाक मेळ्ळो. आनी मुखलीं वाक्य सांगतात, लोक इतलो खेटीन भरलो की ह्या सरदाराक पळोवन आसले परमाणेंस ते ताका गुड्डावनूच येतात आनी थंय तो मरता. ह्या सरदारान पळयलें तरी ताका खावंक मेळना. मोगाच्यानो, हांव आनी तूं आज खंयसर लायला जागो मुख्य न्ही. हांव आनी तूं खंयच्या परिस्थितींत आसा तें प्रमुख न्ही. पूण सर्वेस्पराचो देव ताची सकत मुचे थंय आनी तुजे थंय आसा जाल्यार रातीक आसल्या परिस्थितींत सकाळीं उठतना सगळी परिस्थिती बदलावण जावंक साध्य आसा. सगळी परिस्थिती बदलावण जावंक साध्य आसा. त्या देखून आमी म्हणचें नाका आज हांव कितें हांगासर जालां, म्हाका आनीक फ्युचर ना, म्हाका खंयसर खंय अवकाश ना अशें जाल्यार चिंतपाता न्हू. हांवें तुवें भायर सै मोगाचें न्हू. मुस्तुपटी आमकां भोगता आमकां ह्या परिस्थितीन कित्याक तरी घाला आमी कितें करूं येता. ह्या चिंतया हांगासर आमी आसा, हांगा आमी चिंतूंक पुरो, आमी इल्लो लोक आसा, सड्ड लोक कांय ना, तर आमी कशें ह्या जाग्यार अभिवृद्धी जावेत. पळयत पुस्तकांत जेरेम्या प्रवादीच्या 29व्या अध्यायांत 4 ते 9 वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर बाबिलोनाक थंयसर ह्या निर्वासितांक व्हरून रावयतात, जुदेव लोकांक व्हरून रावयतात. आनी सुदेव लोक थंयसर बाबिलोनांत निर्वासीत जावन आसले. आनी असल्या लोकांक उद्देशून सर्वेस्पर कितें म्हणटा म्हणल्यार आयकुया. 29वें अध्याय 4 वाक्यातून अशें म्हणटा, जेरुसलेमांतावन बाबिलोनाक व्हेल्ल्या सर निर्वासितांक दळभरांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, घरां बांदा आनी तातूंत रावा, मोळे लाया आनी तांची फळां खाया, लग्न जाया, पुतांक आनी दुवांक जल्म दिया, तुमच्या पुतांक बायलो सोदा आनी तुमच्या दुवांक दादले सोदा, अशें ती पुतांक आनी दुवांक जल्म दितलीं. थंय तुमी तुमची संख्या वाडोवंक जाय, ती उणी करची न्ही. हांवें तुमकां निर्वासीत करून धाडल्या त्या शहराच्या समृद्धी खातीर वावरा, ताचे पसत सर्वेस्परा लागीं मागा, कित्याक ताची समृद्धी तुमची समृद्धी जातली. दळभरांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तुमचे मदें आसलेले प्रवादी आनी पारकी तुमकां पसयना जावं, ते स्वप्नांत कान दिनाकात, कित्याक ते म्हज्या नांवान फटकेरो प्रवाद करून तुमचे कडेन उलयतात, हांवें तांकां धाडूंक ना उलयता तो सर्वेस्पर. पळय हांगासर आनी एका गांवांत आसच्या सुदेवांक सर्वेस्पर देव म्हणटा, ह्याच गांवांत तुमी अभिवृद्धी जाया, हेरांकी आसल्यांक अभिवृद्धी घेया, आनी उरिल्ल्यांक अभिवृद्धी जाता आसतना तुमी अभिवृद्धी जातात. सुदेवांक भोगल्लें जावंक पुरो, आमी पळय सुदेव लोक ह्या जाग्यार ह्या उरल्या लोकां वांगडा आसा जंय आमी चिकेशे देवाक लागीं आसले मनीस. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा तशें चिंती नाका,
हांगासर खंयच्या परिस्थितीर तूं आसाय, खंयच्याय परिस्थिती आसाय थंयस अभिवृद्धी सा. उरलें की अभिवृद्धी कर, तूंय अभिवृद्धी सा. आनी मुखार मुंदो असो म्हणटा सर्वेस्पर, वय तुमचे बसत म्हज्या मनान कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता बसत न्ही तुमच्या खेस्ते बसत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवशेन बरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां खाण दितलो. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सगळें आसतलो, तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेस्पर, हांव तुमची दिशा बदलितलो. केदाळा तुमी संपूर्ण काळजान म्हाका सोदतात, संपूर्ण काळजान म्हाका सोदतात. त्या वेळा तुमी हे निर्वासीत जावन आसल्यारय तुमची दिशा हांव बदलयतां. आज म्हाका तुका बगूंक पुरो मोगाचें आमी खंयसर आसा. जर तर अनेक कडेन आशिल्लें जाल्यार ह्या अनेका बऱ्या जाग्यार समृद्धीच्या जाग्यार आसल्यार हांव एक मुस्तू वयर येता म्हूण हांव म्हाका तुका बगूंक पुरो. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा खंयसर आसल्यारय, एक निर्वासीत जावन आसल्यारय तुका अभिवृद्धी करचें म्हजेर आसा. संपूर्ण काळजान म्हजो मोग कर आनी हांव तुका दादोशी दिता म्हणटा आमचो सर्वेस्पर. आनी कीर्तन पयलें तावन तिसरें वाक्य अशें म्हणटा मोगाचें हांव, जो मनीस खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळटा तो बगी, तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताचीं पानां केदींच भावानान जें सगळें तो करता तो सुफळ जाता. केदाळा हांव आनी तूं सर्वेस्पराच्या उतराचेर नियाळ करन, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोश भोवता. हांव आनी तूं खंयच्या जाग्यारय आसूंक पुरो, जावंक पुरो हांगासर, जावंक पुरो अनेक जाग्यार, जावंक पुरो तरणाटो जावन, जावंक पुरो भुरगो जावन, जावंक पुरो प्रायस्त जावन, जावंक पुरो ग्रस्त जावन, जावंक पुरो दुबळो जावन, खंयच्या परिस्थितींत आसल्यारय सर्वेस्पर देव म्हणटा केदाळा तूं मुजें उतार नियाळ नासताय, त्या दाळा तूं वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरें. हांव आनी तूं मुजें आनी तुजें जिवीत वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरें. सवाल, वळत्या उदका देगेर लायलेलो रूख म्हळ्यार कितें? वळचें उदक आमच्या जिविताक कशें लागू जाता? पवित्र आत्मो मोगाचें न्हू, पवित्र आत्मो, पवित्र सकत, देवाची सकत ती जावन आसा वळत्या उदका बरी. आमी एजेकिएल प्रवादीच्या 47 अध्यायान पळयलें जाल्यार थंयसर एजेकिएल प्रवादी एक दृश्य देखता. तें दृश्य म्हणटा थंयसर मंदिर येता, तें उदक वळटा आनी तो देवदूत ह्या एजेकिएलाक त्या उदकांतल्यान आपोवन व्हरता आसतना म्हणटा, पयलें चिक्के मुखार येता आसतना हजारात मेजता आसतना थंयसर ताका खाली पांयांच्या कुब्या वयर आयलें. उपरांत 1000 माप मुखार वता आसतना तें उदक दोंपरा मिसर आयलें. आनी एक माप मुखार वता आसतना पेंगटा मिसर आयलें. आनी एक माप मुखार वता आसतना इतलें मुखार जालें गे उदकांतल्यान सोलोवंक जायना, उपेजस पडलें आनी त्या देखून तो देगेन येवन रावता. आनी हें जावन आसा म्हज्या तुज्या जिवितान. पवित्रत्म्याचे सकत अनुभव करता आसतना सुरूक आमकां इल्लोसो अनुभव जाता. ह्या पवित्रत्म्याच्या सक्तीन मुंदोरसून इल्लें मुखार येता आसतना आमी आणकी चड आत्मीक सक्तींत त्या उदकांत अनुभव करता. आणकी चड मुखार वता आसतना, आणकी चड मुखार वता आसतना थंयसर वरत्या संतोश कहें आसता. कुब्यावर एक पांयाच्या कुब्यावर एक म्हळ्यार एक 10% आमी दैवीक जावन आसा, 90% आमी संवसारीक जावन आसता. आणकी जितके पवित्रत्म्याच्या मागण्यांत मुखार येता आसतना दोंपरा मिसर येता, एक 25% आमी मागण्यांत आसता, 75% आमी संवसारीक जावन आसता. आणकी मुखार येता आसतना दोंपरा मिसर येता म्हळ्यार आमी 50-50, अर्दें दैवीक अर्दें लौकीक. आणकी चड आमी आत्मीकतान येता आसतना पवित्रत्म्याचें उदक आमी त्या पवित्रत्म्यांत एक जावन जियेत आसतना संपूर्ण तरान आत्मीक जिवन आमी जियेता. आनी तो पवित्र पुस्तक म्हणटा 12वें वाक्य भोव गरजेचें. 12वें वाक्य म्हणटा,
हे उदक येत आसतना न्हंयच्या दोनी कुशींच्या देगेंचेर सगळ्या जिन्साचे फोळ दिवचे रूख वाडटले. खंयच्या देगेचेर? ह्या पवित्र आत्म्याच्या झरीच्या दोनी देगेनी थंयसर सगळ्या जिन्साचे फोळ दिवचे रूख वाडटले. तांची पानां भोंवची नात आनी ते केदींच फळावीण जावचे नात. हर एका म्हयन्यांत ते नवीं फळां दितले, कित्याक तांचे बसत उदक मंदीर येतावन येता. तांची फळां काणाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतले. पळया मोगाचें न्हू, दैवीक सकत पळयतात म्हणजे सकत येता आसतना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत केदींच हांवान तूं भावान हांव मोगाचें खंयच्याय परिस्थितीर आसल्यार संतोश भरीत आसूंक शकता. त्या देखून आयच्या वचपान आमी पळयलें थंयसर जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकाचे आमी वाचता आसतना गरमी येतना ताका भिरांत ना, सुके दळेचे वर्स ताका परवा ना. कित्याक परवा ना? सर्वेस्पराचें पवित्रत्वाची झर ताच्या जिवितांत आसा आनी ती झर ताका धैर्यादीक करता, ताका बळ दिता आनी तें जिवीत घटमूट रावता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा असलो रूख नवीं फळां दिता, हाची फळां काणाक आनी तेंची पानां वखदाक उपकारतले. म्हळ्यार जें कितें हांव तो उतार उलयता, जें कितें हांव तो काम करता, हर एकलें तें आशिर्वादीत काम जावन आसता. आमी उलोवचें उतरां आनेकल्याक समाधान दिवचें तसलें, आनेकल्याचे गायी गूण करचें तसलें. मुस्त जाणांक मुस्त दूख आसता, जावं करून मोगान उलोवंक शकता आनी म्हज्या तोंडांत तें उतरां येवचें दी. त्या मनशाची दुकां, त्या मनशाचे काळजाचे गायी गूण करूंक शकतात. हांवें केल्लें तुवें केल्लें तें हाताचें काम आशिर्वादीत जाता, आशिर्वादीत जाता. सवाल आतां येवंक करूं थंयसर एजेकेल प्रवाद एक उदकाची झर आयली दिसली आनी थंयसर रूख थंयसर पालयले फळां बरयत. पूण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत खंय सरतावन तें उदकाची झर येवंक साध्य आसा? खंय सरतावन पळयतात म्हणजे सकत येता आनी ताका स्वामी जेजू क्रिस्त जाप दिता. स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आसता आसतना ताका सामर्यगराची स्त्री भेटता आसतना त्या स्त्रियेक सांगता म्हाका इल्लें उदक दी म्हणून विचारता. आमी सांजोच्या 4थ्या अध्यायान हें घटन पळयता. म्हाका इल्लें पिवंक उदक दी. आनी स्त्री म्हणटा तूं पियेत तूं सुद्दां हांव एक सामर्यगर कशें साध्य. आनी जेजू उलोवन 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 आखरेक म्हणटा, आमी जाणाव 14व्या वाक्यान म्हणटा हांव तुका दिता तें उदक, पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताण येवचो ना. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सस्तेक जिविताक उमाळून वळटलें. सोम्या जेजूचें तें उथार, सोम्या जेजूचें तें दिवचें तें उदक म्हज्या आनी तुज्या काळजांत वळची झर जाता मोगाच्या. केदाळा म्हज्या आनी तुज्या काळजांत ही झर वळटा, पळयतात म्हणजे झर व्हरता. म्हजें आनी तुजें जिवीत फळां बरी जावंक शकता. हांव खंय आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही, हांव खंयच्या परिस्थितीर आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही. बगार म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जिविताची झर वळटा गी. ह्या जिविताची झर वळटा तर म्हजें आनी तुजें जिवीत फळां बरीत जावंक साध्य आसा. त्या देखून आमचें काळीज एक बरी सुवात जावंक जाय. आनी आमी ओंपियाच्या ओपारीन आमी पळयता थंयसर स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता एक बी जर तर तें मेरे देगर पडटा आनी थोडें खडपी सुवातेर पडटा आनी थोडें खांड्या जड्या मदें पडटा आनी थोडें बऱ्या सुवातेर पडटा. आनी म्हणटा जर तर खडपी सुवातेर पडलें जाल्यार ताका फाळां येनात, एपटीन चीव जाता वाडटा, पूण फाळां नातल्या वरी पक्का मरता. मरो बेंद आसचें झडी तशेंच जिलकूट, फाळां नात मरता. तेंच वळा देगेर आसचो या न्हंय देगेर आसचो रूख फाळां भितर येतात, रूख बरो वाडटा आनी बरीं फळां दिता. त्या देखून जेजू म्हणटा म्हजीं उतरां तुमच्या काळजांत तीं बऱ्या रितीर स्थापन जाती सर. त्या बऱ्या तुजें काळीज तें बऱ्या रितीर आसात तर थंयसर तुजें काळीज थोडे 30 वंट्यांनी 60 वंट्यांनी आनी 100 वंट्यांनी फळ दिता. त्या देखून म्हजें जिवीत हांव खंयसर आसा म्हणलें गरजेचें न्ही मोगाचें न्हू. हांव आनी तूं ह्या खंयच्या परिस्थितीन आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही. म्हजें आनी तुजें खंयसर आसल्यार म्हजें काळीज आनी तुजें काळीज जर तर बरें सुवात तर
आणि थंयसर जिविताची जर पवित्रत म्हणजे जर वळता तर हांव आनी तूं सदांच जिवितांत फळां बरीत व्यक्ती जावंक शकता. आनी त्या खातीर पवित्र पुस्तक म्हणटा केदिंगस तुज्या काळजांत मनशाक चड म्हत्व दिवंक वचनाका, ह्या भायल्या संगतींक म्हत्व दिवंक वचनाका, मनशाक भियोन वचनाका. मनशाक म्हत्व दिनाका म्हळ्यार मनशाचो मोग करनाका म्हणणे, मनशाचो मोग करी जाय, पूण मनशाच्या दाक्षिणेक पडून पताक करनाका. मनशाचेर पातयेवन हांव आरामेर जियेता म्हणलें चिंता तुका नाका. मनीस तो म्हाका आसा घट्ट आसा, हांव कितें केल्यार चलता म्हूण चिंतिनाका. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थवळतून तूं जिवीत आशिर्वादी जाता. जावंक पुरो किर्तन 118 वाक्य म्हणटा मनशांचेर विश्वास दवरचे परस सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे परस सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. तेच प्रमाणे हांव आनी तूं जियेत आसतना आज समाजांत कोणाचेर विश्वास दवरनासा. हांव आनी तूं मुस्तुबुटी आवय बापूय म्हणटात म्हज्या भुरग्यांचेर विश्वास दवरता. त्या देखून कितेंय जावं दी, कालेंय जावं दी, भुरग्यांक एक कितें अन्याय अनीस जाल्यार व्हडना, भुरग्यांक एक बरें करीचें म्हणून आखरेक भुरग्यांक बरें करतात. आनी ती भुरगीं ह्या आवय बापायक पळोवचें सोडून ती तांचे इतल्याक रावतात. आनी आवय बापायक पळोवची गरजच ना, पळोवची गरजच ना. कित्याक आमी मनशांचेर पातयणी दवरली. म्हजो पूत म्हजें तूं म्हाका बरें पळयता कोण ना म्हूण आमी पातयणी दवरली. कितेंच जावंक ना. जावंक पुरो थोडे फावटी आमी राजकीय पार्टीन रिकता, तो लिडर आसा वो लिडर आसा देखून हांव खालें म्हणून करता. आखरे गरजेक येतना म्हजी सांगता कोण्णी आसना, म्हजी सांगता कोण्णी आसना. त्या देखून उडास दवरया मोगाचें न्हू. तो मनीस आसा ह्या मनशा खातीर हांवें तुवें जियोवचें न्ही. हांवें तुवें सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरचें. ताचेर विश्वास दवरून बरीं कामां करीत तेशें. पेद्रूक आनी जुआंव सानेद्रीन सभे मुखार रावयल्ल्या वेळार ताणें सांगलें जेजू विशयी परगट करिनाका. पूण पेद्रू आनी जुआंव म्हणा लागले, साप दिवन कितें म्हणा लागले ते म्हणटात आमी पळयता धर्मच्या कृत्या 4 अध्यायांत 19 वाक्य म्हणटा पेद्रून आनी जुआंव तांकां जाप दिवन म्हळें देवा मुखार खंयचें सोमा, देवाक आयकोवचें प्रास तुमकां आयकोवचें सोमावे हें तुमी समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावूंक आमचे वरवीं जायना. त्या देखून ते देवाचेर विश्वास दवरले. मनशांक ते भियोंक नात, मनशांचेर भियोन ते थोंड दांपोवंक ना. आनी त्या खातीर ते कितें जावंक पावलें, वर्ते पवी सभे जावंक पावलें. जायतीं अजापां पेद्रोच्या उस्तुरां पडल्यार, पेद्रो तशें पाशार जाल्यार, ताचे सवळे पडल्यार जायते जाण गुण जाले. कित्याक सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरलो. ह्या फुडाऱ्यांचेर ताणें विश्वास दवरना, ह्या फुडाऱ्यांच्यांक ताणें खाण दिवंक ना. बघा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून तो जियेलो. त्या देखून सोमी जिसू मुझे खातीर आनी तुजे खातीर आयिल्लो तो सोमी जिसू म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक, भरपूर मापान जिवीत दिवंक. सांजू आमच्या 10 अध्यायान 10 वाक्य म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक, भरपूर मापान जिवीत दिवंक. 9 वाक्य म्हणटा थंयसर जो कोण म्हज्या मुखांतर वेता तो शबीतान भितर वेतलो आनी ताका सरोवी मेळटलो. म्हाका आनी तुका बरो सरोव मेळचो. सोमयान जिसूच्या उतरां आयकल्ल्या वरवीं आनी ताणें म्हाका आनी तुका त्या बसयल्लें भरपूर मापाच्या जिविता वरवीं. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता किर्तन 34 अध्याय 8 आनी 9 वाक्य म्हणटा साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरण येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराक शरण जाया आनी म्हज्यान तुजें जिवन सुभागी जातलें. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताका भियोन चला, ताका भियोन चलतल्याक कांयच उणें ना. हांवें तुवें चलोवंक जाय, सर्वेस्परा देवाक भियोन चलोवंक जाय. न्ही मनशांक, न्ही परिस्थितीक, न्ही पिडेक, न्ही आनी कोणायकी, सर्वेस्परा देवाक हांवें तुवें भियोन चलोवंक जाय. आनी थवळ म्हज्यान तुज्या जिवितांत विचित्र घडिता, बोरींग घडिता, एक फळा बरें जिवन जिवंक जाता. सामुएलाच्या 2 पुस्तकान 22 अध्यायान 39 वाक्य म्हणटा देवाची वाट परिपूर्ण वाट. सर्वेस्पराचें उतार उज्यान परकेला, ताचे तें आस्त्रो घेतल्या सोमेस्तांक तो एक ओड्डाळ. सर्वेस्पर तें आस्त्रो घेतल्याक हर एकल्यांक तो एक ओड्डाळ, तो एक व्हड रक्षण. मोगाचें रक्षण. हांव आनी तूं खंयच्या परिस्थितींत, खंयच्या एक व्हडल्या राष्ट्रांत आसांगी, एका बरी हळ्ळेंत आसांगी, व्हडल्या ठावणांत आसांगी, कांय व्यत्यास ना. हांव आनी तूं भरपूर संप्रतीच्या बोवारी आसागी ह्या एका ल्हानशे एका
जाग्यार दुबळी काय सांगी गरज नाही. सर्वेस्पर देव ताजे रक्षण म्हाका तुका आसा जाल्यार हांव आनी तूं समृद्धीचें समाधानाचें जिवंक शकता. त्या देखून कीर्तन 92 12वें 14 वाक्य अशें म्हणटा. 92 कीर्तन 12वें 14 वाक्य अशें म्हणटा. नितीवन मनीस काजराच्या माडा परी फुलतलो, लेबोनाच्या देवदारा बरें वाडटलो. लेबोनाचो देवदार म्हळ्यार व्हडलो रूख, भयंकर व्हडलो जावन विस्तारून वाडटा. जांकां सर्वेस्पराच्या घरांत लायल्यात ते आमच्या देवाच्या आंगणांत फुलतले. म्हाताऱ्या प्रायेर ते फळां दितले, रोसरोशीत आनी समृद्धी ते आसतले. खंयसर लायिल्ले आमी पळयलें पयलें. वळा देगेर लायिल्ले गी, मरुभूंयत लायिल्ले गी आमी सुरवेक प्रारंभ केल्लें. मरुभूंयत लायिल्ल्याक भविश्य ना. वळा देगेर या न्हंय देगेर लायिल्ले रूख बरें करना, फळ दिवन व्हडले वाडटात. कीर्तन 92 अनेक मेट मुखार येता आनी सांगता तुका लायिल्लें सर्वेस्पराच्या घरांत तर, सर्वेस्पराच्या घरांत तुका लायलां तर तुजें जीवन समृद्धी बरें जातलें. खंयच्या प्रायरी कितल्या प्राय जाल्यार म्हज्यान तुजें जीवन समृद्धी बरें जातलें. परतन वाक्य वाचता. जांकां सर्वेस्पराच्या घरांत लायल्यात ते आमच्या देवाच्या आंगणांत फुलतले. हांवें आनी तुवें खंयसर लावंक जाय. हांवें आनी तुवें खंयसर लायल्यार बरें आसा. Where should I be planted? Am I to get planted in a desert? Am I to get planted in a river, by the side of a river? Or हांवें देवाच्या घरा थंयसर हांवें तुवें थंयसर लावून आसचें बरें गी मोगाचें. सर्वेस्पर देवाच्या आंगणांत कितें आसा, ताच्या घरा ताचें हासरपण आसा. सर्वेस्पराच्या घरांत सर्वेस्पराचें हाजरपण आसा. जर तर सर्वेस्पराचें हाजरपण आसचे कडेन हांव आनी तो लायिल्लो एक रूख जालो जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका आनी तुका फळां बरीत करतलो. खंय म्हणसर फळां बरीत करतलो? न्ही धाकट्या प्रायर, तरणाट्या प्रायर. बघा पळयत पुस्तक म्हणटा म्हाताऱ्या प्रायर. म्हातारी प्राय म्हळ्यार आमकां चिंता बसता, आमकां कांय करूंक जायना म्हणून. पळयत पुस्तक म्हणटा म्हातारे प्रायरी ते फळां दितले आनी रोसरोसीत आनी समृद्ध ते आसतले. हांवें तुवें त्या देखून सर्वेस्परा देवा लागीं मागया. सर्वेस्परा हांव आज म्हाकाच म्हज्या काळजाक हांव विचार करना सांग. हांव खंयसर लायिल्लो रूख जावन आसा. हांव म्हज्या आनी तुज्या परिस्थितीच्या भोवारी हांवें तुवें पळोवचें न्ही मोगाचें न्हू. हांव आनी तूं खंयच्या गांवांत आसा पळोवचें न्ही. म्हाका आनी तुका खंयचें काम आसा म्हणलें पळोवचें न्ही. म्हाका आनी तुका खंयचें उद्योग आसा म्हणलें पळोवचें न्ही. म्हज्या आनी तुज्या हातांत कितले पयशे आसात म्हणलें पळोवचें न्ही. म्हाका हांवें तुवें पळयसय हांव आनी तूं म्हज्यान तुजें जिवीत आज खंयसर लायलां. वेर आय एम प्लांटेड. इफ जर तर हांव आनी तूं सर्वेस्पराच्या घरा लायलेलें जर तर शांती, समाधान, समृद्धी म्हज्या आनी तुज्या जिवितान सदांच आसतली. आसतना हांवें तुवें रडचें नाका. म्हाका जर तर इतले पयशे आसले जाल्यार हांव खंयी वचून पावतो. म्हाका जर तर शिकाप आसल्यार खंयी वचून पावतो. म्हाका जर तर तरणाटपण आसल्यार खंयी वचून रावतो. जर तर म्हाका तें आसलें जाल्यार हें आसलें जाल्यार सोबय आसलें जाल्यार बोळ आसलें जाल्यार कितें 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 सोंपणेवचें नाका मोगाचें न्हू. खंयसर हांव आसल्यारय, खंयच्या परिस्थितींत आसल्यारय एकच एक चिंतया, हांव खंयच्या परिस्थितींत आसूंक पुरो पूण आज म्हजें जिवीत सर्वेस्परा घराच्या घरांत लायिल्ल्या रुखा बरी हांव जातलों. सर्वेस्पराच्या हासरपणांत हांव जियेतलों. सर्वेस्पराच्या कुरपेंत हांव जियेतलों. हांव एक समृद्धी बरीत रूख वा समृद्धी बरीत जिवीत जिवन हेरांकी समृद्धी वांटून दिवंक सोदतालो. एक बरें जिवन हांव हातून जियेतलें म्हूण दृढ आमी निर्धार घेवन सर्वेस्परा लागीं आमच्या मुखल्या मागण्या वेळार मागया. बापा, सुमेन जेजू क्रिस्तांनी पळयतात
आमकां सर्वांक तुज्या घरा लायिल्लो रूख जावन तूं जियोंक कृपा दी सोम्या. सोम्या हांव खंयच्या स्थानार आसा, खंयसर आसा तूं जाणाय सोम्या. म्हजें काळीज तूं आयच्या दिसा परिवर्तन कर. म्हज्या काळजांत तुज्या जिविताची झर उमाळून येशें कर. आनी ही उमाळलेली झर म्हजें जिवीत फळां बरीत करून दी. म्हजें जिवीत तुज्या हजरपणांत जियोवचें तसलें एक जीवन जावं जियोंक म्हाका कृपा लाभय म्हूण सर्वेस्परा देव लागीं मागया. आमेन.